Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. मनोहर भाई पर्रिकरांच्या नंतर आम्ही लोकसभेच्यो निवडणुका आणि बाय इलेक्शनूय त्या वेळार लढयल्या. त्यांची उणी डेफिनेटली बसतात. सदोदीत त्यांच्यानी घालून दिल्ल्यो ज्यो गायडलायन्स आसात त्या आदाराचेर आमी फुडें वतात. त्यामुळे हांव इलेक्शन कमिशनाचे जे डिसिजन आसा हे डिसिजन वेलकम करता. कांय वेगवेगळ्यो राजकीय पार्टी ज्यो आसात, कोण तरी दोग जाण येवन युती करतात, कोण तीग जाण युती करतात, मदेंच कोण तरी म्हणटात की गठबंधन, कोण म्हणटात महागठबंधन. पण ह्या गठबंधन हाचो नेतो आनी कितें हें कांय ताचेर हें ना. त्यामुळे तेंचो एक एजंडा जो आसा तांकां दिसता की भारतीय जनता पार्टीक हारोवपाक जाय. हो केवळ एजंडा. भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमतान ह्या गोंया भितर परत एकदा सत्तेर येतली. लोकसेवा करपा खातीर हांव राज्य करपा खातीर म्हणना. आमी हांगा राज्य करपाक येवंक ना. आमी लोकसेवा करपा खातीर आयल्या. आनी 10 वर्सां सरकार करता आसतना आमी आमचो रिपोर्ट कार्ड लोकांच्या मुखार दवरला. ऑलमोस्ट 80% ऑफ द वर्क जे आमी जाहीरनाम्यांत सांगली ती आमी पुराय करपाक शकली. म्हाका खात्री आसा आमच्या अध्यक्षान सांगला त्या प्रमाणे एके वाटेंतल्यान सरकारान केल्ली कामां आनी लोकाभिमुख काम, दुसरे वाटेंतल्यान संघटन ह्या बेसिसाचेर सगळ्यांक कळोवन चुकला की भारतीय जनता पार्टीचो नारो 22 22 प्लस आसा. बट निश्चितच रित्या ताज्याय पेक्षा चड सीट घेवन पार्टी बहुमतात सत्तेर येतली हें विरोधकांक कळून चुकलां. म्हणून तर विरोधक महाआघाडी आनी बाकीचे खंयच्यो युतीच जावचे ना आनी रॉंग युती फॉरवर्ड बॅकवर्ड सगळें वयर सकयल एकत्र करून एकत्र येवपाक लागल्या. म्हाका तांचें पडलेलें ना. आमचो विश्वास गोंयच्या जनतेचेर आसा. आमचो विश्वास गोंयच्या लोकांचेर आसा. सामान्य गोंयकाराचेर आसा. पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत जो गोंयकार रावता तो हे फावटी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार निवडून दितलें.